Oh, precious blood of Jesus, flow on me. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. मोगाच्यानो आम्ही जेजूच्या रक्ताच्या पदव्या विषयांती कशा जाणा जेजूच्या आमोलीक रक्ताची पदवी कितें, सामर्थ्य कितें, सकत कितें, बोळ कितें म्हळ्या विशयान जाणा घेवया. आमी पयलें जाणा जावच्या पयलें एक देवाचें उतार आमी तितकें आयकया. पेद्रूचें पयलें पत्र, पयलो अध्याय 18 आनी 19th verse. 1 Peter chapter 1 verse 18 and 19. तुमच्या पूर्वजांतावन देवून आयलेल्या व्यर्थ जीवनाच्या चालींतली तुमकां सोडयल्यांत म्हण तुमी जाणात. अशें सोडयल्लें रुपयान वा भांगारान वा नासतल्या मालान न्हय, बगार आईबावीन आणि खतावीन शेळयेच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्तान आमकां सोडयल्लें म्हणटा हें उतार. पळया, आमकां कितें भांगार रुपें नासतल्या मालान न्हय, आमकां सोडयल्लें खंयच्यात? जेजूच्या आमोलीक रक्तान. तर ह्या रक्ता विशयांत आमी सभार सांगच्यो जाणा जावंक आसात. त्या देखून तितके सारके आमी गमन दिवन आमी आयकुया, जाणा जावंक समजून घेवंक प्रयत्न करया. पळया, जेजून कश्ट, पाशांव, मरण सोंसलें. तो संपूर्ण घायलो आणि तो खुर्सार मेलो. त्या खुर्सार मेल्ल्याचे ताणें तितलें पाशांव, कश्ट, मरण सोंसल्याचें शिखर म्हणवेत. The culmination of that suffering is in the shed blood of Jesus. जेजून वारयल्ल्या रक्तांत तें ताच्या पाशांवाचे, कश्टा, मरणाचे संपूर्ण आटापून आसा. पळया, आमी जेजूच्या त्या आमोलीक रक्तांत ती कितें जेजून वारयलें रगत, खंयच्या खातीर वारयलें? तें आमच्या पातकांचें फारीकपण दिवच्या खातीर, पाप परिहार दिवच्या खातीर. एटोनमेंट म्हणटात ताका, एटोनमेंट. आमच्या पातकांचें पाप परिहारा खातीर जेजून रगत वारयलें. त्या देखून मोगाच्यानो त्या जेजून वारयल्ल्या त्या रक्तांत पदवी आसा. आनी त्या पदवेन, त्या बलान, त्या शक्तीन, त्या सामर्थ्यान, द पॉवर ऑफ द ब्लड म्हणटा आमी तें गीत गायता आमी न्हय. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. आमी गायता. म्हळ्यार जेजूच्या आमोलीक रक्तांत, त्या शेळयेच्या रक्तांत पावर आसा, पदवी आसा, सकत आसा, सामर्थ्य आसा. आनी त्या सामर्थ्यान, त्या शक्तीन आमकां सभार सांगच्यो जोड दिल्यात. The power of the blood has accomplished so many blessings, so many promises. आमकां त्या जेजूच्या पदवेन, रक्ताच्या पदवेन आमचे खातीर सभार संगत्यो जोड दिल्यात. पवित्र पुस्तकांत आमकां आयकूंक मेळटा. आतां आमी तें आयकल्लें उतार, तें यू आर रिडीम्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस म्हण आयकता आमी. हय कितें? त्या जेजूच्या रक्तान तुमी सोडवण जोडून घेतल्या. रिडेम्पशन, सोडवण.
आता हे सोडवून म्हणल्यार उतार आसा न्ही, ते उतरांत मस्त सांगत्यो आटापून आसात, मस्त ब्लेसिंग्स, मस्त आशिर्वादां, मस्त देणी आमकां फावो जाल्यात. मोगाच्या न्हू आमी ती देणी पवित्र पुस्तकांत आमकां आयकूंक मेळटात. उदाहरणाक सांगितलें म्हळ्यार रेकन्सिलेशन बाय द ब्लड. जेजूच्या अमोलीक रक्तान म्हाका आनी तुका देवा बापा सवें राजसंधान केलां. त्याच जेजूच्या अमोलीक रक्तान म्हजो आत्मो नितळ केला. You are cleansed by the blood of Jesus. 1 John 1:7. We are cleansed by the blood of Jesus. तिसरें सांगितलें म्हळ्यार you are sanctified by the blood of Jesus. आमकां जेजूच्या अमोलीक रक्तान पवित्र केलां. We are made holy. आमी पवित्र जाल्या आनी पवित्र जाल्ल्या वरवीं आमकां त्याच जेजूच्या अमोलीक रक्ताच्या पदवेन, हांगा आय एम टॉकिंग अबाउट द पावर ऑफ द ब्लड, जेजूच्या अमोलीक रक्ताच्या पदवेन, सामर्थ्येन, त्या सत्तेन आमकां देवा बापाच्या एकवटांत कम्युनियन विथ गॉड, युनियन विथ गॉड, कम्युनियन विथ गॉड हें आमकां फावो जालां. त्याच जेजूच्या अमोलीक रक्ताच्या पदवेन, सत्तेन म्हाका सैतानाचेर, तुमकां, म्हाका तुमकां सैतानाचेर, पातकाचेर, संवसाराचेर आनी म्हज्याच रक्तामासाच्या होंदवण्यांचेर जैत लाभला. I am victorious over sin, Satan, world and desires of the flesh and blood. हे सर्व आमकां फावो जाल्यात मोगाच्या. तर जेजूच्या अमोलीक रक्ताच्या पदवे विशयांत आमी जाणा जावचें कितलें गरजेचें. हे सर्व बेसामां, हे सर्व आशिर्वादां, हे सर्व देणी, हे सर्व बसवण्यो जेजून आपणे रगत वरायिल्ल्या मारिफात जोन दिलां. त्या देखून आमी सामान्य जावन भोवशा तिकेत आमकां मस्त रेतीर आनी फावो जाल्ल्यान जेजूच्या रक्तान म्हज्या पाताक जालां, त्या स्टेजीक भोवशा आमी पावल्या. तितल्यार जायना. आमी एक मेट मुखार वचचें, आनीक मेट मुखार वचचें, वयर 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 आमी पावचे. आतां पळया, जेजूच्या रक्तान कितें पुरा साधन केलां, कितें पुरा म्हाका जोड दिलां, हें हांवें सारकें समजून गेल्ल्या शिवाय जर तर हांव खाली जेजूच्या रक्तान म्हज्या पाताक बक्षिलां म्हणून थंयच आसल्यार म्हाका जेजूच्या रक्तान कितें पुरा जोड दिलां तें हांव जाणा जावंक शकना, हांव तें म्हजें कन्न घेवंक शकना, तें अनुभव म्हाका जायना. पळया मोगाच्या न्हू, जर तर हांव हें जाणा जावंक प्रयत्न करिना जाल्यार म्हाका हें पुरा म्हजें कणकाण येवचें कशें? जावं रेकन्सिलेशन, जावं क्लेन्सिंग, जावं sanctification, जावं communion with God, जावं victory over Satan, sin, world and desires of the flesh, eternal life. जेजूच्या रक्तान म्हाका ससनाचें जिवीत फावो जालां. पळया, देवा बापा सवें राजसंधान, म्हजें आत्म्याचें पवित्र नितळकायी, म्हज्या आत्म्याचें पवित्रपण, देवा बापा सवें एकवट, सैतानाचेर, पातकाचेर, रक्तमासाच्या वंदवण्याचेर, संवसाराचेर जैत आनी ससनाचें जिवीत हें पुरा जेजून ह्या देवा जेजूच्या रक्ताच्या पदवेन हें सर्व विविध देणी, वेगळी वेगळी देणी म्हाका जोड दिल्लें आसतना त्या विशयान म्हाका गोत्तू ना जाल्यार, हांव त्या विशयान समजून काडूंक प्रयत्न करना जाल्यार हांवें ती म्हजी कणकाण येवची कशें, खंयच्या मारिफात ती म्हजी जातात म्हणलें, कशें हांवें ती अनुभव करची, ती जेजूच्या अमोलीक रक्ताची पदवी सखत सामर्थ्य म्हजे थंय कशी इफेक्टीव जावची, हाव कॅन इट बी इफेक्टीव इन माय लायफ, हें हांवें
जाणा जावंक साध्य जायना. त्या देखून मोगाच्यानो आमी जेजूच्या रक्ताची पदवी, त्या रक्ता वरवीं म्हाका सोडवण लाभलें. आय एम रिडेम्पशन बाय द ब्लड ऑफ जीसस. हे आमी जाणा जावच्या पयलें जेरेल जावन जनरली ते तशें जनरल जावन त्या देवाच्या आमोलीक रक्ताचे, जेजूच्या आमोलीक रक्ताची पदवी कितें म्हणलें आमी तितकें नियाळ करीजे, आमी तितकें जाणा जायचे. तें जाणा जायचें जाल्यार मोगाच्यानो आमी 3 सवालां घालीचे पडटात. पयलें सवाल जावन आसा वेर इन द पावर ऑफ द ब्लड लायज. खंयच्यान तें जेजूच्या आमोलीक रक्ताची सगळ्यात खंयच्यान आटापून आसा, खंयच्यान आसा. आनी दुसरें सवाल ही पदवी what the power of the blood has accomplished for us. ह्या जेजूच्या आमोलीक रक्ताच्या पदवेन म्हजे खातीर तुमचे खातीर कितें जोड दिलां, अकाम्प्लिश केलां, कितें साधन केलां हें आमी जाणा जायचें. तिसरें जावन हें साधन केलां वय, हें परत जोड दिलां वय, पूण हांवें तें कशें एक्सपिरियन्स करचें, ताची एफिकेसी म्हजें तें कशें एक्सपिरियन्स करचें, अनुभव करचें, हें जावन आसा तिसरें सवाल. तर आज आमी पयलें जावन पयलें क्वेश्चन कितें तें हांवें सांगलें वेर इन द पावर ऑफ द ब्लड, पावर ऑफ दॅट ब्लड लायज. ते जेजूच्या आमोलीक रक्ताची पदवी खंयच्यान आटापून आसा, खंयच्यान आसा हें आमी जाणा जावया. हें जाणा जावच्या खातीर आमी बुक ऑफ लेविटिकस चॅप्टर 17 वर्स 11. Book of Leviticus chapter 17 verse 11. लेवी शास्त्र 17 अध्याय 11वें वचन. कित्याक कुडीचो जीव ऐका सारकें, कुडीचो जीव रक्तांत आसा. खंयच्यान आसा? म्हज्या कुडीचो जीव खंयच्यान आसा? रक्तांत आसा. तुमच्या जीवा खातीर प्राचिताची रीत अटोनमेंट, प्राचिताची रीत वेदीचेर चलोवच्या खातीर खंयच्यार? ऑल्टर, ऑन द ऑल्टर. आनी हेर खंय न्हय. हांवें हें रगत तुमकां दिलां. देवान आमकां हें रगत दिलां. मागीर कित्याक? रक्तान जीव आसा. देखून तें पाप परिहार करता. पळया, रक्तान जीव आसा आनी देखून तें रगत म्हजें पाप परिहार करता. हें आमी सारकें जाणा जायचें. रक्तान जीव आसा. पळया, जीव म्हळ्यार सोल, इंग्लिशान सोल ऑर लायफ. आत्मो ना जीव. तो जीव खंयच्यान आसा? रक्तांत आसा. जीव रक्तांत आसा. पळया, आमकां समजाचें जाल्यार हांव एक उदाहरण दिता. चिंत्या एक एक्सिडेंट जाता. एक मनीस एक्सिडेंटान संपडटा. एक्सिडेंट जाता, सिवियर हेड इंजुरी जाता. हेड इंजुरी जावन ताचें रगत वाळटा. प्रोफ्यूज ब्लिडींग जाता. ताका वरिजे म्हळ्यार एम्बुलन्साक फोन केल्यार एम्बुलन्स येवचें लेट जाता. दुसरें खंयचीय वेवस्था ना. ताका तो एम्बुलन्स येवन ताका आस्पत्रेक व्हरचे भितर ताचें पुराय रगत वाळिल्ल्या वरवीं तो मरता. पळया, रक्तान जीव आसा देखून तो मेलो. ताचें रगत वाळिल्लें ह्या देखून तो मेलो. रक्तान जीव आसा म्हणल्याचो अर्थ आमी जाणा जाल्यार म्हणपाक येता. पळया मोगाच्यानो, तशेंच रक्तान जीव आसा म्हणटाना देवान आमकां रगत दिलां. तें फारीकपणाची रीत जावन वेदीचेर भेटोवच्याक आमच्या आत्म्याचें, आमचो जीव राखच्या खातीर देवान तें फाव केलो.
आता हे वेदीचेर व्हरोवचें, वेदीचेर भेटोवचें, समर्पण करचें, बलिदान जावन दिवचें, काणीक जावन दिवचें, ऑफरिंग, सॅक्रिफायस, हें आमी सारकें जाणा जावंक आसा. पळया मोगाच्या न्हू, पोरण्या सल्ल्याक तिके वचचें. पोरण्या सल्ल्याक गेल्यार आमकां बलिदानां भेटोवचें, पाप परिहार बलिदानां भेटोवच्या विशयांत आयकूंक मेळटा. थंय आमकां कितें आयकूंक मेळटा? चर्चावो, शेळयो, पाडे आमकां बलिदान जावन भेटयताले, आमकां बलिदान जावन भेटयताले, होय की न्ही? तांकां बलिदान जावन भेटोवचें कशें, खंयच्या रे? पळया, कित्याक बलिदान जावन भेटोवचें? हांवें सांगलें आत्मो, म्हजो आत्मो या म्हजो जीव रक्तांत आसा, रक्तांत आसा. आतां शेळयो या पाडो, रक्ताक मोल आसा, रक्ताक मोल आसा. तें रगत बोकडेचें आसा, बोकऱ्याचें जाल्यार या बोकड्याचें जाल्यार त्या बोकऱ्याच्या रक्ताक फोवतें मोल आसा. तशेंच पाड्याच्या रक्ताची फोवतें मोल आसा. आतां बोकऱ्याचें रगत त्या रक्ताचें मोल आनी पाड्याच्या रक्ताचें मोल एकच न्ही. पाड्याच्या रक्ताचें मोल बोकऱ्याच्या रक्ताच्या मोला परस चड. तशेंच चिंतया मोनीस, मोनीस आसा, मनशाच्या रक्ताचें मोल कितल्यागी शेळयां परस, कितल्यागी पाड्यां परस चड मोलाद. तशें आसतना मनशाचें रगत त्या कितल्यागी शेळयो पाड्यांच्या चड मोलादीक जालां जाल्यार चिंतून पळया, देवाच्या एकल्याच पुताचें रगत, त्या रक्ताची पदवी, त्या रक्ताचे मोल, व्हॅल्यू, द पावर केदें व्हरतें आसूं पुरो, कोणाच्यानूच आटापूंक साध्य ना. इट इज इन्फिनीट इन पावर, इट इज इन्फिनीट इन व्हॅल्यू. कोणाच्यानूच तें आटापूंक साध्यच ना. तितलें मोलादीक. कित्याक? कित्याक देवाच्या पुताचें रगत तितलें मोलादीक? कित्याक बी म्हळ्यार तो ताचें रगत, हांवें सांगलें आत्मो, आत्मो, आत्म्याचो ह्या जिवाचो जीव खंयच्यांत आसा? रक्तांत आसा. आत्मो खंयच्यांत आसा? रक्तांत आसा. देवाच्या पुताचें रगत म्हळ्यार ताचो आत्मो, जेजूचो आत्मो. देखूनच आयजाया प्रवादीच्या ग्रंथांत चॅप्टर 53:12 पळया, वरोवचें रगत वरोवचें म्हणल्या विशयांत आमी तितकेशें समजून काणगेचें. आयजाया 53:12 ही poured out his soul म्हणटा. poured out his soul, ताचो आत्मोच ताणें वारयलो. बापा, म्हजो आत्मो तुज्या हातांत ओपून दिता. तो आत्मो ओपून दिलो. ह्या जेजूच्या अमोलीक रक्तांत ताचो आत्मो आसलो, देवाच्या पुताचो आत्मो आसलो, पवित्र देवाच्या पवित्र पुताचो आत्मो ह्या जीव आसलो त्या रक्तांत. देखून सांग पावलो धर्मदूतांची कृत्यां 20 अध्यायी 28 वचनांत बरें वाचतके. धर्मदूतांची कृत्यां chapter 20 verse 28. Acts of the Apostles chapter 20 verse 28. तुमची आणि तुमच्या हिंडाची, तुमची आणि तुमच्या हिंडाची तुम्ही चतराई घेया, तुम्ही चतराई घेया. देवान आपल्या रक्तान, देवान आपल्या रक्तान मोलाक घेतलेली, मोलाक घेतलेली पवित्र पुरो, सभाचो तितल्यार पुरो. देवान आपल्या रक्तान मोलाक घेतलेली. म्हळ्यार सारकें आयकया, देवान आपल्या रक्तान मोलाक घेतलेली. सांग पावलो, जेजूच्या रक्तान मोलाक घेतलेली म्हणटात ना, देवान आपल्या रक्तान मोलाक घेतलेली. म्हळ्यार जेजूच्या रक्तांत सासनीक देवाचे रक्ताची पदवी थंय आसली, सामर्थ्य आसली, सकत आसली. जेजूच्या रक्तांत सासनीक देवाची पदवी, तर पदवेदार गो देव, ओमनीपोटेंट गॉड,
The omnipotence was there in that blood. त्या रक्तांत जेजूच्या आमोलीक रक्तांत देवाचीच शासनीक पदवी, शासनीक देवाची शासनीक पदवी, चोर पदवेदार, चोर पदवी त्या रक्तांत आसली. पळयात आमकां सारकें समजून काणयोच्याक आतां रगत वारोवच्या विशयांत हांव तुमकां सांगतां. पोरण्या सल्ल्यांत हांवें सांगलें येताळच शेळयेच्या रक्ताक मोल आशिल्लें, पाड्याच्या रक्ताक आणखी चड मोल आशिल्लें. आतां कितें करतले? आतां पळया, हांव एक पातकी, पातकाची मजुरी मरण उडासदोरा. त्या देखून म्हजो जीव वांचयचे जाल्यार कितें करचें जाल्लें? एक हांवें शेळी हाडी जाल्ली, शेळी पाडोगी हाडी जाल्लो, खंय याजका कडेन हाडी जाल्लो. ताका खंय जाय थंय कातरल्यार उपयोग ना. देखून देवान सांगून आसचें वेदीचेर तें रगत बारीकपणाचें बलिदान जावन भेटयचें. आतां पळया, त्या एग्जाम्पल हांवें दिलें, तो एक्सिडंट जावन मेलो थंय तें रगत वाडलें ताचें. त्या रगतांत जीव दिवचो पदवी ना, पाप परिहार करचे पदवी ना. चिंत्या म्हाका मांस जाय, मटन जाय. हांव मटन शॉपाक वयतां, हांव वेताना थंय तो मटन दितलो, त्या वेळार एक बोकऱ्याक काडून ताची गोमटी कापून तें रगत थंय खंयच्या एका तोपल्यान घालता, क्लीन करता, म्हाका मटन दिता. त्या रगतांत ही पदवी ना, पाप परिहाराची पदवी ना, म्हज्या पाताक काडची पदवी ना, म्हाका रिडीम करचें, म्हाका सोडवण दिवची पदवी ना. आमचे थोडे क्रिस्ती भाव तांच्या जात्रा वेळार न्ही कोंबी, बोकरो आनी बली भेटयतात. ही बली आमी भेटोवची जिवंत देवाक, परमोन्नत देवाक, स्वर्ग संसाराच्या रचणाराक ताच्या वेदीचेर आमी भेटोवची. खंय कोणाक भेटयल्यार ताका रगत, त्या रगताक आमचें पाप परिहार करचें पदवी, सकत, बळ, सामर्थ्य ना. इट कॅनॉट अटोन फॉर आवर सिन्स. कळ्ळें? आतां पळया, तो हांवें पाताक केल्यार तो एक बोकरो हाडटा, हांव याजका कडेन हाडटा. याजक कितें करता? म्हाका म्हजे दोनी हात त्या बोकऱ्याच्या माथ्यार घे, त्या पाड्याच्या माथ्यार घे, हांवें हात दवरिचे. हात दवरून म्हजे सगळे पाताक त्या बोकऱ्याचेर वेता. म्हजे सगळे पाताक उचारून सांगूं कसा याजका मुखार. आनी ते म्हजे सगळे पाताक कोणाचेर वेता? त्या बोकऱ्याचेर वेता, ह्या पाड्याचेर वेता. उपरांत तो याजक कितें करता? त्या बोकऱ्याक, ह्या पाड्याक कातरता, ताचें रगत वेदीचेर शिंपडायता, ताचें रगत वेदीचेर समर्पण करता, बलिदान जावन भेटयता, काणीक जावन भेटयता. आनी त्या रगताक पदवी आसा म्हज्या पाताक. म्हजो तो बोकरो कितें जालो? म्हजो सबस्टिट्यूट जालो. हांवें मरी जाल्लें म्हज्या पातका खातीर, भागार म्हज्या सगळ्या पाताक त्या बोकऱ्याचेर गेलें. ताच्या रगतान म्हजें पाताक कवर जालें म्हणटात. साम 32 वाचल्यार 1 and 2 वाचल्यार blessed are those whose sins are covered म्हणटा. लिपोवचें, कवर जावचें, पाताक म्हजें मेळ्ळें पुरा धुवन वेचें. हें पुरा मोगाचें ना. पोरण्या सोदल्यांत जेजू विशयांत एक संकेत. पोरण्या सोदल्यांत दिस इज ए टायप, ओन्ली ए टायप ऑर शॅडो पॉइंटिंग टू जीसस, कमिंग ऑफ जीसस. नवो सोदल्यांत केदळा जेजू आयलो, ही सॅक्रिफिसां, ही बलिदानां बंद जालीं. जेजू देवाचो पूत, ताच्या रगतांत सकत आसा, ताच्या रगतांत बळ आसा, पदवी आसा, सामर्थ्य आसा. म्हजें तुजें पातका खातीर तो एटोनमेंट, परिहार करता. कित्याक? ताच्या रगतांत ताचोच आत्मो आसा, ताचो जीव आसा. मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजूचो जीव
हे आत्मो म्हजे खातीर तुमचे खातीर ताणें वारयलो आनी त्या रक्तान कित्याक सकत आसा म्हळ्यार तो देवाचो पूत ताचोच आत्मो आनी जीव ताचे थंय आसलो मात्र न्ही पळया रक्ताक पदवी आमचे हांवें सांगलें तें रगत वेदीचेर फारीकपणाचें बलिदान जावन बापाक देवाक समर्पीत करचें बलिदान जावन भेटयचें काणीक जावन भेटयचें आनी जेजू त्या उद्देशान संवसारी आयलो बापाक संपूर्ण विधेय जालो बापाक तो होली ओबिडियन्स म्हणटात ताचें विधेयपण पवित्र देवा बापाच्या कुशेक तो संपूर्ण खाल जालो खाल जावन तो ह्या संवसारी येवन म्हजें तुजें सगळ्या मनशा कुळाचें पाताक कोणाच्या पातकांच्या परिहारा खातीर तो बलिदान जावंक आयलो तांच्या सर्वांच्या पातकाक शिक्षा आसा शिक्षा मरण जावन आसा पळया ताणें तें पातकाची म्हज्या पातकाची तुमच्या सगळ्यांची कोण पुरा जेजूक सत मानतात तांच्या सगळ्यांचे पातकाची शिक्षा जेजून आपणायली आमचे शिराप ताणें आपणाचेर घेतले आमी कायदो पाळूंक शकूना आमी नियमशास्त्र पाळूंक शकूना आमी चुकल्या आमी विरोध केल्या आमी रेबेलियस जाल्या आमच्या सगळ्या तर्फेन जेजू विधेय जालो खुर्सा मरणा पर्यंत विधेय जालो आनी म्हजे खातीर तुजे खातीर ताणें तें रगत वरयलें आपलोच आत्मो ओपलो बापाक भेटोवन दिलो वेदीचेर कालवार दोंगर त्या दोंगरार त्या खुर्सार खुरीस म्हणल्यार वेदीचेर ताणें आपणाचें समर्पण करून बापा तुज्या हातांत म्हजो आत्मो ओपून दिता बापाक ओपून दिलें देवाक समर्पण केलें आमी कालवार दोंगराचो खुरीस म्हणटा पूण तुमी मिसांत आयकलां जाल्यार तोच याजक जालो तोच वेदी जालो तोच बलिदान जालो म्हणटा हय की न्हय मोगाच्यान जेजूच वेदी तोच बलिदान तोच श्रेष्ठ याजक ताणें भेटयलेलें त्या रक्ताक वर्ती पदवी आसा the infinite power of the blood of Jesus. We cannot comprehend it. त्या रक्ताक कसली पदवी कसली सकत आसा म्हळ्यार मोगाच्यान आतां तिके सारकें आयकाया त्या जेजूच्या रक्ताची पदवी सामर्थी सकत कितें म्हळ्यार म्हजे पाताक धुवन काडटा मात्र न्हय बागार म्हज्या पातकाचें बोळूच निर्फळ करता He will defeat the power of the sin. He makes sin powerless. पातकाक बोळूच ना जाता मात्र न्हय It has such a marvelous power. त्या जेजूच्या अमलिकराक रक्ताक एक विचित्र अद्भुत सकत आसा ती कितें म्हळ्यार म्हजें पाताक पाळा समेत उमटून काडटा म्हज्या जिवितांत हांव पाताकच ना करता तें रगत म्हाका इतलें नितळ करता म्हजें सगळें पाप परिहार जाता म्हजें सगळें पाताक धुवन येता आनी म्हाका नितळ करता म्हाका पवित्र करता आनी म्हाका सर्गेचीं दारां उक्तीं करता प्रेज द लॉर्ड म्हाका सर्गार वचूंक योग्य करता तें जेजूच्या रक्ताची पदवी सगळ्यात ती जावन आसा मोगाच्या बाबायनी त्या रक्तांत तो एक अद्भुत व्यक्ती म्हणवेत विचित्र व्यक्ती ताणें तें केल्ल्या समर्पणाक तें समर्पणय विचित्र म्हणवेत अद्भुत म्हणवेत ताणें संपूर्ण देवाच्या कुशेक काल जालो नियमशास्त्र संपूर्ण तरान म्हजे खातीर तुमचे खातीर पाळ्ळें देव बापाक God was satisfied with the obeying of the law. जेजून संपूर्ण तरान हे नियमशास्त्र पाळ्ळें आनी नियमशास्त्र पाळिल्ल्या वरवीं देवा बापाक सॅटिस्फाय जालो आनी देवा बापाक महिमा मेळ्ळी मात्र न्हय म्हाका आनी तुका रिडीम आतकाच्या गुलामपणांतून सैतानाच्या हातांतून
पातक करता तो हर एक लोक सैतानाचो गुलाम पातकाचो गुलाम म्हणटा जेजू त्या गुलामपणांतल्यान म्हाका सुटका दिली सोडवण दिली म्हाका सुटका लाभयली हे जावन आसा जेजून म्हजे खातीर तुजे खातीर कर नासचें हे आमोलीक रक्ताची पदवी ही जावन आसा पयलें आमी आयकलां फर्स्ट क्वेश्चनाक आन्सर आयकलां बाकीचे मुखल्या भागांत आमी आयकया एक घडी मागया सर्गींच्या मोगला बापा आमी तुका आर्गां होगलाप दितो जेजू तुज्या पुताक आमचे खातीर बलिदान भेटून ताचे रगत तुज्या वेदीचेर समर्पण करन त्या वरवीं त्या रक्तांत जीव आसा आनी पाप परिहार करची सकत आसा हें फावो करन आमचे पाताक जेजूच्या रक्ता वरवीं ताका सत्मान दिल्या सर्वांचे पाताक परिहार जावन स्विकार केल्ल्या खातीर आर्गां होगलाप तुका आमी दितो बापा सांगतात तें पवित्र रगत आमोलीक रगत सर पदवेदार रगत बापा आम्हा सर्वांचेर पवित्र शिंपडावन आमकां पवित्र करून दी नितळ करून दी पवित्र करून दी तुज्या एकवटान आमकां जिवन फाव करून दी सोसनाचें जिवीत फाव करून दी सैतानाचेर पातकाचेर संवसाराचेर आनी रक्तमांसाच्या वंदवण्यांचेर आमी जैतेवन जावंक आमकां कृपा फोलोवन दी मागतो आमी बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन आमेन आमेन